मंत्र्यांच्या चिंतन शिबिरान विकसीत भारत 2047चे ध्येय साकार करपाक गोयची कितें भूमिका आसची हाचेर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांच्यांनी आपले विचार मांडले। बाणावले 2 दिसांच्या चिंतन शिबिराचो समारोप सुवाळो शेनवारा जालो। ग्रामीण विकास, भलायकी, पंचायती राज, भौशीक बांदकाम, उदका स्रोत, शेती, वीज, प्रशासन सारकिल्ल्या साबार गजालींचेर आयटीच्या माध्यमांतल्यान सुप्रशासन कशें हाडूं येता हाचेर 2 दिसांच्या शिबिरांत विस्तारान चर्चा जाली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या बसकेक अध्यक्ष आशिल्ले। सगळे मंत्री तशेंच मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल तशेंच प्रशासनांतले सचिव आशिल्ले IAS अधिकाऱ्यांनी शिबिरांत भाग घेतिल्लो। गोंय सरकार सुप्रशासना खातीर ज्या गजालींची सोय करपाक जाय त्यो सगळ्यो सोयी करतले। विकसीत भारत 2047चे ध्येय गाठपाक तशेंच राज्यांचो चोयफेर विकास करपाक आमी कटिबद्ध आसा। नीती आयोगान घालून दिल्ले रोडमॅप चालीक लायतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।